नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। गोंयांतूय माकड खेत्यांक मारल्यार केंद्रीय मंत्रिमंडळान पेट्टले। बिहारांतले नील गायांचे कत्तली वेल्यान मनेका पावली गोंयचे माकड मोरांचेर। पर्यावरण मंत्री म्हणटा राज्यांची मागणी। %75 अटेंडन्स चढूच, भुरग्यांक जाय 60%, कांय जाणांक 50%। प्रुडंटाच्या डिबेटीन वेगवेगळी मतां। देंपेची प्रिन्सिपल मेळ्ळी चान्सलर राज्यपालाक, 2 दिसान उपाय। राती एक्सपोज केल्ल्या हाय प्रोफायल सेक्स रॅकेटान बॉलिवूड एक्ट्रेसी मॉडेलांचो हात। पुलिसांक दुबाव। वुमन पुलीस क्रायम ब्रांचीच्यो बांबोळे, दोनापावला, रायबंद्रा धाडी, 5 जाण भितर। गोवा डेरीचे फीड मशिनरी खरेदीचे वेव्हारांत स्कॅम केला म्हूण हायकोर्टान केल्ले आरोप। आदलो चेअरमॅन विटोबान मारले भायर, म्हणटा आपणे हाडलो खावडीचो प्लांट प्रॉफिटान। राना खात्याची बेबे मारून खातल्या आड मोहीम। 6 जाणांक 100 वयर बेब्या सयत धरले। कुडचड्यार 40, गुडी पारोड्यात 3 कडच्यान 30, फातोड्ड्या 2 कडच्यान 65 बेबे जप्त। आणि फातोड्ड्या एकल्याचो राती खून। रेरावलीचो मेलविन खोपीन न्हिदिल्ले कडेन मेल्लो मेळो, तकलेर घाला फातोर। ताचे बरोबर रावपी बायलेक अटक, खुनाची कबुली। खबर विस्तारान। गोंयांतूय उपद्रव म्हूण माकड खेत्यांक मारपाक लागल्यार केंद्रीय मंत्रिमंडळान पेट्टले। रानवटी जनावरांक उपद्रवी म्हूण मारपाक मान्यताय दिवपाचे पर्यावरण मंत्रालयाचे धोरणाचेर केंद्रीय मंत्री प्राणीप्रेमी एक्टिव्हिस्ट मनेका गांधीन फोग काढला। बिहारांत नील गायांची कत्तल सुरू जाल्ल्यान तिचे पर्यावरण मंत्रालयाकडेन पेटला। तिणे गोंयचोय विशय काढलो। हिमाचलान माकडांक मारतात म्हूण ती बोळ मारता। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ हर स्टेट को लिख रही है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत दे देंगे। बंगाल में उन्होंने कह दिया कि हाथी को मारो, हिमाचल में उन्होंने कह दिया कि बंदर को मारो, गोवा में कह दिया मोर को मारो। अब कोई जानवर में छोड़ने के, और चंद्रपुर में जहां इतना अनर्थ हो रहा है, उन्होंने अभी 53 जंगली सुअर मारे हैं और 50 की और इजाजत मिली है। और जो हुआ है बिहार में, ये पहली दफा है कि इतना तगड़ा मैसेकर हुआ है। कानून के आधार पर जब किसानों को बहुत तकलीफ होती है, उनके फसल का पूरा नाश होता है, तो अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो ही हम किसी विशेष भाग के लिए और किसी विशेष काल के लिए ही एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। 75% अटेंडन्स चढूच जाता। कांय भुरग्यांक 60%, कांय जाणांक 50% केल्ले जाय। देंपेच्या भुरग्यांचे अटेंडन्सा वेल्यान बोळ चल्ला। आता 75% कंपल्सरी अटेंडन्साचेर चर्चा सुरू जाल्या। देंपेच्या वादाच्या फाटभुंयेर प्रुडंटाच्या डिबेटीन कॉलेजीचे भुरगे उलयले। इतले मजगती देंपेची प्रिन्सिपल विशय घेवन राज्यपाल चान्सलर मृदुला सिन्हाक मेळ्ळे। राज्यपाल 2 दिसान कितें ते सांगतले। देंपे कॉलेजीची प्रिन्सिपल यास्मीन मोदस्सीर ब्रेस्तारा राज्यपाल मृदुला सिन्हाक मेळ्ळी। प्रिन्सिपल मोदस्सीरान देंपेच्या भुरग्यांच्या कुफुसांवाची राज्यपाल मृदुला सिन्हाक गोवा युनिव्हर्सिटीची चान्सलर ह्या नात्यान म्हायती दिली। हातूंत खंय भुरग्यांची कांयच चूक ना, तांकां त्रासांत उडोवपाची गरज ना। राज्यपाल मृदुला सिन्हान हो विशय सरकाराकडे उलोवन 2 दिसां भितर कितें तें सांगता म्हूण सांगला। 75% कंपल्सरी अटेंडन्साचेर कॉलेजीच्या भुरग्यांची वेगवेगळी मतां। प्रुडंटाच्या डिबेटीत तांचेर चर्चा जाली। In short, तुमचो इशू कितें? We are just basically we are telling the university to give permission to our college की तुम्ही आमचे रिझल्ट दिवपाक। Why your results have been held back? आमचे कॉलेजीन खूप इव्हेंट जाल्ले, सो वन ऑफ देम वॉज नॅक। सो ते आयिल्ले तेन्ना आमकां कितें सांगलें, यू ऑल हॅव टू परफॉर्म वेल आणि आमी तुमकां सगळे अटेंडन्स दॅट विल बी प्रोवायडेड टू यू ऑल। बट एट द एंड वी फाउंड आउट that they never gave us attendance. What do you feel? You're comfortable with 75% attendance? The main issue? I feel that it shouldn't be 75%, a little less maybe. How much? लेस में कितले? लेस म्हणल्यार अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट 50%. 50% हे जस्टिफायबल न्ही, अप टू 60 येवपाक शकता, पण ताका पनिशमेंट जो आसा तो इतलो हार्श आसपाक जायना, म्हणजे तांकां वर्स पिड्ड्यार जाता तशें आसपाक जायना. With the surveys what we have made, the 60% attendance is
is perfect. The medical certificates have to be considered. A year of a student should not be wasted just because of medical reasons. Genuine medical reasons have to be considered. जर एखादो स्टुडंट त्याच्या वेगळ्या ऍक्टिव्हिटीजान वेगळ्या कसल्या तरी हेतून जर काम करता, थंयसर जर त्याची आवड आसा पण ताका शिकपाक तर जायच, ते करतलो जाल्यार ताका शिक्षण जावचें ना. तो जर तशें करता गेल्यार त्याची अटेंडन्स ही नगण्य आसूं. यू डिक्लेअर हीज प्रमोशन ऑन बेसिस ऑफ युअर रिझल्ट, नॉट अटेंडन्स. क्रायटेरिया परीक्षा आसपा जाय. अटेंडन्स ही परीक्षेक बसपाची क्रायटेरिया. आपले पावर्स कितें हे कोणाकूच खबर ना. हे सगळ्यात व्हडलें दुर्दैव. प्रिन्सिपलाकूय खबर ना, युनिव्हर्सिटीकूय खबर ना. ब्युरोक्रेसी चड जाल्या शिक्षणा भितर. पूर्ण ब्युरोक्रेसी. शिक्षणा भितर पूर्ण ब्युरोक्रेसी जाल्या. हे ना, संवाद म्हणटा तो अजिबातूच ना. ओके, आम्ही उठूनच पॉलिटिशियन्साकडे वचूंक ना. आम्ही गेले कॉलेजीकडे, विचारले, वी फाउंड आउट वी वे बीइंग जगल्ड फ्रॉम द कॉलेज टू द युनिव्हर्सिटी. प्रिन्सिपल म्हणटा युनिव्हर्सिटीचे राहा, युनिव्हर्सिटी म्हणटा फर्स्ट अँड सेकंड इयर अटेंडन्स आमकां लागना, तुम्ही प्रिन्सिपलाक विचारा. वी वे बीइंग जगल्ड फॉर ऑलमोस्ट 15 to 20 days. आता गोवा युनिव्हर्सिटीचे स्टुडंट काउन्सिल इट सेल्फ हॅज बिकम अ पॉलिटिकल इश्यू. ताका लिगल सध्या प्रोविजन वाट आसता तशी ना. एक फावट आउट ऑफ द वे वचून तांकां हेल्प करचे पडटा. Such issues have been happening all over the colleges across Goa. We've been solving such issues. So you are saying that ultimately it should be rooted through the Students' Council of the university. Not necessarily the Student Council of the university, but any student union who wants to solve the issue genuinely, not for political mileage, because this should not be made for political mileage. Okay, never written in the rule book that there is a humanitarian ground. मेन इश्यू आशिल्लो रिझल्ट आतां तरी सेकंडरी रिझल्ट तरी एटलीस्ट एक्झाम दिली, रिझल्ट लेट येतलो केन्ना तरी, रिझल्ट जाल्लो आसा. मेन इश्यू आशिल्लो एक्झाम बसपाचो, बसूच नाल्यार कितें करतले आशिल्ले, तो इश्यू आमी सॉल्व केल्लो. आतां तितलेंच तकलेन धरून जर आमचे कडेन येयल्ले जाल्यार हें जावचें नाशिल्लें न्ही. अशी परिस्थिती नक्कीच नसली की वचून व्हायस चॅन्सेलराच्या कॅबिनान बसून हो इतको हंगामा करपाची गरज नसली. तू फक्त छाती वयलो बटन काढलो आणि दादागिरी दाखयलो म्हणजे तू स्टुडंट लिडर जायना. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी ह्या स्टुडंटाचो फायदो घेऊन आपले राजकीय इप्सीत साध्य करपाक सोदता. What are you expecting vice chancellor to do? To violate the rules? म्हाका फायनल एक गजाल सांग, तुगेले ह्या इश्यूतल्यान आतां भायर सरपा खातीर मार्ग आसा पूण चर्चेंतल्यान सुट्टलो. चर्चेंतल्यान सुट्टलो, घेराव घालून सुटचो ना. घेराव घालून सुटचो ना. ओके, We have approached them, they were saying no. We wanted that only at the start. We are still ready. We are still ready for Yes. त्यामुळे आता ह्या विषयाचं हे घेऊन युनिव्हर्सिटी आणि ऑल युनिफॉर्म पॉलिसी युनिफॉर्म पॉलिसी अँड दॅट हॅज टू बी एक्सप्लेन टू ईच अँड एव्हरी स्टुडंट. आणि ह्या पॉलिसीकडे खंयच्याच पद्धतीचे तडजोड जावपाची ना. गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांचो एक पॉलिसी जावन सगळे जाग्यार पडचे. इतलेच सगळे मागणे, बॉटम लायन इतलीच, वर्स वेस्ट वचची न्ही हाजेर म्हाका दिसता सगळे जाण एग्री जातात. या विषयाचेर गोयच्या एनएसयूआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. 75% कंपल्सरी अटेंडन्साक लागून खंय भुरग्यांची गोची जाता हो विषय एनएसयूआय राज्यपालाकडेन व्हरतले. Students are getting scared to get involved in sports activities, in co-curricular activities, in all these activities, just fearing that my attendance will be low. We would like the government to take a stand and to come out with such a solution that it doesn't happen again. Dempe College is one issue. As a whole, let us think about the whole issue to come out with such a solution which is useful for everyone. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुधवारा राती एक्सपोज केल्ल्या हाय प्रोफायल सेक्स रॅकेटान बॉलिवूड एक्ट्रेसी आनी मॉडेलांचो हात आसा म्हूण गोंय पुलिसांक दुबाव. पणजे वुमन्स पुलीस आनी क्रायम ब्रांचीन राती बांबोळे, दोनापावला आनी रायबंद्रा धाडी घालून हे रॅकेट उक्ताडार हाडले. आनंद कुमार उर्फ एनडी आनी 4 आरोपींक पुलिसांनी धरल्यात. तांकां 5 दिसांचो रिमांड दिला. Conducted a raid on 7th of this month and have arrested 5 people. Basically, the main accused, Anand Kumar alias Andy alias Chetan, age 46 years, was residing at Mill Rock and was basically from Mumbai. Was wanted in many cases at different police stations in Goa. It gives me great pleasure to tell you that we have arrested him and we have seized certain incriminating materials also, which has given us information about lot of people who are involved in these kind of activities and where these kind of activities are being carried out. He was running a high-end prostitution racket. Online? Not online, but which had names of certain actresses and certain models, which I am not at the liberty
to mention the names as of now. But it's a commendable job done by the team. एक केस अभी फिलहाल पता चला है, but उसके बारे में I don't have any records as of now. Investigation is. We are still probing in Maharashtra also. In Goa, mostly it is only regarding immoral trafficking. गोवा डेअरीचे कोट्यांनी रुपयांचे फीड घेऊन वाट लायले. फील पॅक मशीन घेतना गुड्डुलसावा केला म्हूण सध्याच्या चेअरमॅनान हायकोर्टान केल्ले आरोप आदलो चेअरमॅन विठोबा देसायन भायर मारले. तो मिडिया कडेन उलयलो. 12तल्या 9 जाणांनी अविश्वास थाराव हाडूनय चेअरमॅन बाबुराव देवना म्हूण डायरेक्टर हायकोर्टान गेल्यात. बाबुराव म्हणटा आपूण विठोबाच्या कार्यकाळांतली स्कॅमां उस्तिल्ल्यात म्हूण आपल्याचेर थाराव हाडला. ना अकाउंट मॅनिप्युलेशन न्ही, हे उत्तर दिल्ली वचप ते कोणाक कशें येता ते काय ना. पयलीं आमचे वेळार कितें जातालें, सगळे वर्सां आमी 10 कोटीचो माल घेयलो जायत आमी तांकां 11 ते 12 लाख रुपया एक पॅटी प्रिमियम म्हूण दिताले. पण आमी फेब्रुवारी एंडाकच ते 32 लाख जाला. 10 लाख ते 12 लाख आनी 20 लाख, त्या 20 लाखान कॅटल फीड लॉसान गेले काय ना. आमी ते विचारले तेका मिटींगे, बाबा हें अशें कशें, हे आमकां म्हणजे मानना. म्हणजे आमी जेन्ना पळय लॉस आनी आमी कितें तुमकां सांगता, ऑगस्ट म्हळ्यार कॅटल फीड कारखानो 1.5 लाख 2 लाख रुपया फायदे आसा. एप्रील ते ऑगस्ट म्हणल्यार 60,000 2 लाख 1.5 लाख जो लॉसान चलतालो. आनी आतां सडनली 5 लाख 8 लाख लॉस आमी मान्य करपाक शकता. खंय तरी हें म्हटलें हे प्रिमियम दिवन 30 लाख 40 लाख तुमी जाल्यार एमडी कडेन सगळें हें घेयात. 4 म्हयन्याक 1.5 कोटी रुपया, 4-5 म्हयन्याक 6 म्हयन्याक 1.5 कोटी रुपया फाटले अकाउंट मातशें म्हणल्यार मेळटलें तुमकां. हें आमकां मानिना. आमी ताका सांगलें, बाबा एक कॅमिस्ट जो टेस्टिंग करता तो माल घेता, कळ्ळें तुमकां, तोच फॉर्मुला तयार करता, तोच त्या कॅटल फीड कारखान्याचो इन्चार्ज. हे कितें पर्यंत बरोबर ते तुमी लक्षांत पडटा. ते आमी सांगता ताका फ्रॉम नोव्हेंबर वचून आमी तेजो आवाज उठयता, बाबा तो मनीस थिंगा काडपा जाय, तो मनीस आमकां लॉस करता. आनी खरेंच तेणें लॉस केलें. कित्याक हेणी तो मॅनेजर बँकाचो ऑफिसरांक ट्रान्सफर केलो, ताका आमी परत थंय धाड म्हणलें. कित्याक कावंटाचेर जावपा जाय. मटेरियल बरी क्वॉलिटी एकल्यान टेस्ट केलें, बाबा तो म्हणून घालता दुसऱ्यान तेजे वयलो मनशान तें चॅक करपा जाय. तें तो आयकना. तेणें केन्नाय विरोध केलो ना. कित्याक कमिटी तो आसा आनी तो ताका मान्यताय दिता घेवपाक, परचेज करपाक. कळ्ळें तुमकां, तो कमिटी आसा न्ही. कितें आसता, जेन्ना लोकशाही पद्दतीन आमी निवडून आयले तेन्ना जर तर मेजॉरिटी किंवा चड जाणांक नाका जायत अविश्वास ठराव चेअरमॅनाचे हाडपाक कायद्याक तरतूद आसा. त्या पद्दतीन आमी 12 इलेक्टेड डायरेक्टरां भितर 9 जाणांनी अविश्वास ठराव चेअरमॅनाचेर म्हणजे प्रेझेंट चेअरमॅन बाबुराव देसायचेर हाडलो आसा. फुडें तयार आहा. म्हणजे आमी 9 जाण न्ही, आमी 11 विरुद्ध तो एकलो, अशी आजची परिस्थिती आसा. जेन्ना अशी परिस्थिती आसा तेन्ना त्या मनशान विचार करपा जाय, बाबा आपल्या कडेन मेजॉरिटी सध्या तरी 99% लोक आपल्या बरोबर ना. युवक विराम.